ऑनगोईंग काम आहा वॉकिंग ट्रॅक रिप्लेस करपाचो. तें काम जानेवारीन कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें. तें काम अजून मेरेन कंप्लीट जावंक ना. तें एज सून एज पॉसिबल कशें काम जातलें आनी क्वॉलिटी ताची कशी मेंटेन जातली हें पळोवपाक आमी आयिल्ले. स्पेसिफीक आशिल्लें इज अबावट द वॉकिंग ट्रॅक. तें पळयतना दुसरे रिलेटेड इश्यूज येवपाक लागले. एक म्हणल्यार क्रिकेट पिचीची स्थिती, दुसरें म्हणल्यार ज्यो इल्युमिनेशन आहा तें केन्ना केन्ना माल फंक्शन जाता ताचे खातीर आमी इल्युमिनेटेड टायल्स घालपाचें तांकां सजेशन दिलें. तिसरें म्हणल्यार आमकां ही पीच सदांच वॉटरिंग ताची जावंक जाय हें एक ऑब्जर्वेशन. मागीर जीम जो आहा तो जीम 11 मेरेन 11 AM मेरेन तो चलोवंक दिवंक जाय. 10 मेरेन कमी बेगीन जाता. ही आमी तांकां सजेशनां दिल्लीं आहा. आमचो इशू असो आहा की एसेंब्लीचें सेशन येवचे पयलीं डिमांड्स म्हणून हो इशू हांवें एसेंब्लीन काडपाक जायना. ऑलरेडी कितलेदा काडिल्लो आहा. म्हाका तो इशू काडपाचो ना, पूण ताचे पयलीं तांणी बरे भशेन कंप्लीट करचें. आनी मेन इशू म्हणटा तो ज्यो ST फॅमिलीज ज्यांच्या खातीर हो स्टेडियम आयलो, ज्यांनी मोंतक्रुजाक तेन्ना दिलें, ल्युईजीन फालेर, मोनिका डायस आनीक ज्या लोकांनी तांकां सांगिल्लें की बाबा तुमकां रिलोकेट करतले, अजून मेरेन तांकां सनद मेळूंक ना. मुखेलमंत्र्यान सनद दितलो म्हणून आश्वासन दिल्लें. हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. अजय गावडे कडेन हांव उलयल्लो आहा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स. ताणें तें कलेक्टरा कडेन धाडलां. कलेक्टरा कडेन आमी फॉलोअप करतले टू सी दॅट दे गेट सनद आनी ते तांकां मालकी हक्क तांच्या जमनीचो मेळटलो. सो दीज आर द ब्रॉड बेस्ड इश्यूज. आणि हे जिमाचे मेंटेनन्स जायना म्हणून आतांच जीम ओपन एअर जीम जो आहा तो हांवेंच घाल्लो तेन्ना, ताजें मेंटेनन्स जायना म्हणून ताका सांगलां. आतां तो आंगलो ताणें आपयिल्लो आहा, तो येवन करतलो. आमी एक 2 जाग्यार एक जुसेमारी मिरांदाच्या घरा भायर एक आमी ओपन स्पेस काडला, थंय एटा व्हरून कॉस्ट आमी घालतात आनी आमचे बी फॉर फातर्डे ग्रावंडाचेरूय घालतात. सेम मनीस आहा आंगलो, तो आंगलो म्हणटा तो रेप्युटेड मनीस. म्हाका दिसता तो करतलो. म्हाजें फॉलोअप काम सुपरवायझर आम्ही करतो SAG एक्झिक्युटिव्ह सारखे सुपरवायज जायना हे जाता. फक्त डिले जाला सर हे सगळे मटेरियल आसा तें इम्पोर्ट केल्लें आसा. ना हातून मरे ऑफिसरांची कांय मिस्टेक ना. ऑफिसर आमचे गोंयकार ते सिन्सियर आहा. इशू आहा म्हणटा तो जे सप्लायर आनी कॉन्ट्रादूर आहा ते हांगा गोंयकार मेळना. ते जर गोंयकार मेळिल्ले सगळें काम सारकें जातालें. आमचो तो राहुल रॉड्रिग म्हणून आहा बोड्डेचो, ताका जर दिल्लें ताचे गोमटेर बसून तें काम करूंक जातालें आनी बेगीन जातालें. आनी मातशें गोंयकारांक हाडपाक ट्राय करूंक जाय. जे म्हणसर गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आसचे ना तेन्ना गोंयकारांक बरी वेवस्था जाल्ली न्याय मेळचो ना. वॉकिंग ट्रॅकाचो कॉस्ट कितलो आता हे 1.35 crore. 1.35 crores आणि केन्ना जातलें? 10 दीस लागतले. 10 दिसांक कंप्लीट जाता. जाता सांगला. आणि इल्युमिनेशन बी इल्युमिनेशन आतां सदांच सांगले ते भशेन आमी इन्क्वायरी करतात, तेजे रेट्स घेतात, एस्टिमेट करतात आनी फुडलो प्रोसिजर मागीर करतात. काही तुमगेले वॉकिंग ट्रॅकाचे शूज बी घालून हे वयता ताका लागून पिड्यार जाता, सारके घालना. शूज बरे बरे शूज घालनाका म्हणटा. सर युजली ट्रॅकाची लायफ एक 8-9 वर्सां आसता आनी हांगा मान्सून चड पडिल्ल्या कारणान तो चड तेजो वेर एंड टेर जाता. सो आतां लास्ट टायम 18 घातलें सराचेच हातीन घातलें तें फावंडेशन इनॉग्रेशन पसून सरानच केल्लें विथ सराचेच इनिशिएटिव्हान. सो 8-9 वर्सां आयलें सगळें. 18 घातलें 26 जालें. सो आतां तें युसेजूय खूब आसा न्ही म्हणून वेर एंड टेर चड जाता. सो आतां हें आमी घातलें तें हाय परफॉर्मन्स घातलां. हेजे 8-9 वर्सां